Art and Culture Minister Govind Gowde has said production of Konkani films in Goa is of utmost importance. According to Govind, if Goans resolve that production of Goan films should be encouraged, then film production culture will move forward. खालील लोटांगण वंदिना चरण डोळ्यांनी पाहिना रूप तुझे प्रेमे अंगण आनंदी तमेव माता पिता तमेव बंधू सखा तमेव विद्या द्रविड तमेव सर्व मम देव जीएसटी सारखी गरजेची नी भावा बेश्टो बेळ्यातलो रे राव रे उडयो कितें मारता Govind was addressing the gathering at the premiere show of Konkani film Kestaunde Confusão at Kala Academy on Sunday. Also present were ESG Vice Chairman Rajendra Talak and the crew and cast of the movie. The film will be released at theatres in Goa on 20th of September. The film is produced by Chetana Productions and the script written by Suchita Narvekar. The film is directed by Swapnil Shetkar while the music is composed by Rohan Naik. Rajdeep Naik plays the lead role. आणि म्हाका दिसता गोंयान कोंकणी चित्रपट जावप हे खूब महत्वाचे आसात. ज्या तरेन ईएससीच्या वायस चेअरमॅन म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक दर आठवड्याक एक मलयालम चित्रपट आज प्रदर्शित जाता. आता मलयालम लोक आमच्या गोंयान कितले आसा हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. तरी आसतना त्या चित्रपटाचे प्रदर्शन जावन तो खंय तरी गोंयच्या लोकां मुखार येता. आमी एक निर्णय जर घेतलो जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी केल्ले फिल्म आमकां मुखार व्हरपाक जाय. त्या खातीर ही चित्रपट जी सृष्टी जी आसा ते कल्चर जे आसा ते मोठे मुखार वतले. आमचे सांस्कृतीक किंवा लोकसंस्कृती जी आसा ती खूब गर्व श्रीमंत आसा. हेवूय आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी प्रत्येक गांवागांवाचेर वाड्यावाड्याचेर आज एका वाड्याचेर दोन ठिकाण सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ही आम्ही संस्कृती टिकोवपाची एका पिढी कडेन दुसरे पिढी कडेन पावोवपाचें कार्य सातत्यान करीत आसा. गोंयांत आमचें 14 लाख पॉप्युलेशन आसा. सादारण 8 ते 9 लाख गोंयकार आसा. पूण 2 लाख गोंयकारांनी जर हो कोंकणी चित्रपट आमचो जशें ते पळयतात मल्याळम आनी आमचो सिनेमा म्हणून तसोच जर गोंयकारांनी हो आपलो चित्रपट म्हणून जर पळयलो जाल्यार कोंकणी चित्रपट वेवसाय हो स्वता पांयाचेर उबो रावतलो. Our video journalist Yeshwant Parab in Panaji.